Kindly note car number GA08AA2. GA08. Sorvesplora Mukareya Takadinvasuya Dotir Koro Amche Taron Takawakanuya Sorvesplora Mukareya Takadinvasuya Dotir Koro Amche Taron Takawakanuya. पापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू देवा बापान हो संवसार रचलो आनी मनशाक ताणें ह्या संवसाराचो सांबाळ करूंक दोनीपण दिलें. आपणाक जाय ते भाशेन वागूंक न्हय, आपसुवातीपणान तिचो दुरुपयोग करूंक न्हय, पूण जबाबदारेन तिचो सांबाळ करूंक. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां जागृत करून रावूंक आपयता. जोरी तर आमी सृश्टींतय एकवटान जियेनाव आनी सृश्टी सवें जागृताय दाखयनाव जाल्यार आमकां तिचो वायट परिणाम भोगचो पडटलो. भागीबोन फ्रांसीस शावेर सृश्टींतय एकचारान जियेलो. सोयंबाच्या दर एका प्राण्या सवें ताची वेगळीच तरेची इश्टागत आसली आनी ती कुल्ली जी दोर्यार ताचो खुरीस हाडून दिता तीच ही इश्टागत दाखयता व खुणायता. आयज नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसा आमच्या सोर्वोंडाराच्या पावलांनी चलून भागीबोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन सृश्टी सवें आमी एकचार दाखोवंक बापाचें बोल आनी जानवाय
आमकां जोण एकल्याक मागुया. जेजूच्या पावलांनी चलून जेजू म्हणटा हांव वाट. आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत जायते पावटी ही जेजून दाखयल्ली वाट ताकूंक आमी चुकल्या. आमी आमच्यो वाटो सोदल्यात आनी चुकीचे वाटेंतल्यान आमी जायते पावटी चल्ल्या. ह्यान त्या पाथोक हाका लागून आमच्या जिवितांत घडलां. सोम्या काकुतकोर. बागेवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजू म्हणटा हांव सोत. बागेवंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिविता विशीं जेजूचें सोत ओळखून घेतलें. ह्याच सोताक कवाय दिवंक तो आमचे मदें आयलो. आमच्या आसयेंत जेजूचें सोत ताणें परगटलें. आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत जायते पावटी आमी फोटिंगपणान जियेल्या, स्वता आड भागल्या. ही चूक म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत जायते पावटी घडल्या म्हूण ओळखून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. क्रिस्ता काकुतकोर. श्रिस्तिता एकचार जिवया. जेजू म्हणटा हांव जिवीत. जिवीत दिवंक थारोन संवसाराक हाडूंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. श्रिस्तिताय देवाची जिवाळाय आमकां स्पश्ट जाता. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी श्रिस्ती सगळें हो एकचार सांबाळूंक आमी वावरूंक ना. आमी श्रिस्तीचे गुडीक पाड केला. दुसऱ्यांची श्रिस्ती, दुसऱ्यांची दान दौलत, शेतां बाटां आडकां नाडकां करून गुडीक आमी ती आपणायल्यांत. जायत्यो चुकी श्रिस्ती आड वो आमच्या शेजार समार्याय सगळे तांच्या बाटांनी कचरो घालून आमी श्रिस्ती पाड केल्या. सोम्या काकुतकोर. सोर पोदवेदात देव आमची काकुतकोर आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो करताय ते आत्मीक ओखोत ओदीक आमकां लाभच्याक खोतखोतीत ओथरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कोर आनी श्रिस्ती सगळे आमचो मोग तूं आयज जागोय आनी वाडय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव दिशी तो खरोच देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना देवदूतान म्हाका जुवांवाक जिविताच्या उदकाची कोंचे परी झिकझिकीत एक नोद देवाच्या आनी मेंढराच्या शिवासनांत हावन शाराच्या मैदाना पर्यान व्हांवता ती दाखयली. नदीच्या दोनूय देगांचेर जिविताचीं झाडां आसलीं. तीं 12 पावटी दर म्हयन्याक एक पावट फळां दिता तसलीं. ओन बावार्थ्यांक भलायकी दिवंक तांच्या पानांक गूण आसा. शिराप पडलोलें थंय कांयच आसचें ना. शारांत देवाचें आनी मेंढराचें शिवासन आसतलें आनी देवाचीं चाकरां ताका नमस्कार करतलीं. तीं ताका रोप रोप पळयतलीं आनी तांच्या कपालार ताचें नांव बरयलोलें आसतलें. आनीक रात आसची ना आनी तांकां दिव्याची वा सुर्याची उजवाडाची गरज पडची ना. कारण तोच सर्वेस्पोर देव
तांचो उजवाड जातलो आनी ती सासणाच्या सासणाक राजवट चलयतली. उपरांत ताणें म्हाका अशें म्हणलें, हीं उतरां विस्वास फावो आसलोलीं आनी खरीं. प्रवाद्यांक प्रेरण दिता त्या सर्वेस्परा देवान वेगीं कितें घडचें आसा तें आपल्या चाकरांक दाखोवंक आपल्या दुताक धाडलो. पळयात, हांव रोखडो येतां. ह्या पुस्तकांतलीं बाकितां सांबाळटात तीं सुभागी. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो सोमिया ये, सोमिया जेजू ये. सगळीं म्हणोया, सोमिया ये, सोमिया जेजू ये. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर खडप, आमचो तारोक, ताका वाखाणुया. आमचो जबाब सोमिया ये, सोमिया जेजू ये. सर्वेस्पर म्हणल्यार व्हडतो देव, सगल्याहून व्हडतो राय, खोल खोल सागर, ऊंच ऊंच पर्वत ताच्याच हातांत आसा. आमचो जबाब सोमिया ये, सोमिया जेजू ये. आपले खुशेन पदवेन रोचला, देखून दर्या ताचोच. आपल्या हातान आकारलेली सुकी जमीन ताचीच. आमचो जबाब सरपोट पडुया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो, आमी सगलीं ताची पोरजां. चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब सगलीं उबी रावया. मनशाचे पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी तुमची चोत्राय धरात, ना तर जेवणा काणाक लोबडून बेबदीकाय करून आनी ह्या जिवाचे उस्के काडून तुमचीं काळजां जोड जायत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात येत. संवसारांत आसलेल्या सगल्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावन येवंक, मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सदां मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. मुगाचे भाव भयणो, सोयबान आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनान आयज आमी वांटो घेतांव आनी होच भाग्योन फ्रांसीस शावेर सृश्टीच्या एकचारांत जियेल्लो मनीस म्हूण आयज आमी नियाळ कोत्तांव, ताका मान दितांव आनी ताचे लागीं आमकांय सृश्टीच्या एकचारांत जिवंक स्फूर्ती बळ दी म्हूण मागतांव. तो सृश्टीच्या मोगान सृश्टीच्या एकचारान जियेलो हें ताच्या जिविताचेर नदर मारल्यार आमकां दिसून येता आनी हाकाच लागून सृश्टीन ताका सांबाळलो, ताची निगा घेतली. ताणें सृश्टीची निगा घेतली, सृश्टीन ताची निगा घेतली. आनी हाचो व्हड पुरावो म्हणल्यार
स्पेन आपल्या गांव गोरातावन भारतांत गोंयांत दर्यांतल्यान तो पावलो. दर्याच्या उदकान ताका राखलो, सांबाळलो, कित्याक तो सोयंबाच्या एकचारान जियोवपी मनीस. आमच्या भारतांत आमच्या गोंयांत आयलो तेन्ना रानांनी झाडां पेडां मदें जनावरां मदें भोंवलो. तांणी ताका कांयच वायट जावंक दिवंक ना. ताका राखलो, सांबाळलो, कित्याक सृश्टीच्या एकचारान जियेतलो मनीस तो. चलून तो दोतोरेर भोंवलो. हेच दोतोरेन पांयांक कांटो लागूंक दिवंक नासतना ताचे पांय भोवूंक सांबाळले. देवाची उतर परगटूंक ताका वाऱ्यान आदार दिलो जाल्यार तो सृश्टीच्या एकचारान जियेलो देखून. आमी ताचे सारकी जिवंक आमकां तो देख आनी स्फूर्ती. हाका लागून आयचो विशय आमी घेतला जेजूच्या पावलांनी चलून भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन सृश्टीताय एकचारान जियोया. आदीं सृश्टीताय सगलीं एकचारान जियेतालीं हें सृश्टीचेर नदर मारल्यार दिश्टी पडटालें. आतां जियेतात प्रश्न करूंक गरज. आनी हाका लागून भाव भयणो बरे भाशेन आयकात. सृश्टी एका दिसाक आपली फिर्याद, आपले कंप्लेन मनशां आड घेवन आपल्या रोसनार देवाशी येता आनी आपल्या रोसनार देवाक अशी उलो कोत्ता आनी म्हणटा. पयलीं उजवाडट्यो दिवत्यो सुर्या चोंदरी आनी नोकेत्रां जांकां देवान पयल्यो घडल्यो त्यो देवा मुखार येता आनी म्हणटा, देवा आमच्या तुज्या पुरबायेचे रोचणेचें चड जालां, आमची तांकां परवा ना. उजवाड केल्यार म्हणटा, वताचो ताप चड जाला, किरणां आंग भाजयता. काळोख केल्यार म्हणटा, चलया बेगीन, वेळ जालो पातोक वायट करपाचो, अशें म्हणटा आनी आमकां दुखयता. दुसऱ्यो उदकान भरलेल्यो समदीर, न्हंयो, पावस उलयलो. दुनिया जमीन तांकां पावली ना. आतां धंदो म्हज्यांतूय तांणी सुरू केलो. मेळ सगलो म्हज्यान सोडून दिलो. पावस दिलो तांकां, कितलो पावस रे बाबा, गुणगुणप तांचें. उणो जोडयल्यार सगलें सुकलां मरे, केन्ना येतलो कोण जाणा शिणप तांचें. उपरांत झाडां वनस्पती उलोवंक लागलीं. तांणी अशें म्हणलें, आमची रानां आनी खूंय उरल्यांत, आमची रानां आनी खूंय उरल्यांत, सगलेंच कातरून मनशान काबार केलें. कितली म्हूण रे आस्त ह्या मनशाची. सगले कडेन शिमटां फातरांचीं जंगलां, दोंगर आसले रुखांचे, आतां दोंगर आसात कचऱ्याचे. उपरांत वारो उलयलो. ना दिसता हांव मनशाचो जिवीत फुक्या चलयतालो. ना दिसता वारो मनशाचें जिवीत फुक्या चलयतालो. कितलो म्हूण धुंवर वाहनाचो, कारखान्याचो प्रदुशीत उज्यांतलो. कोणशाक बरोवन जीव काडलो म्हजो. आतां हो वारो मनशाक विकतो घेवचो पडलो. तोवूय जाल्यार व्हायरसान आनी बॅक्टेरियान भरलेलो. वारो उलयलो. निमणी सुकणीं, सावजां आनी मोनजाती देवाक म्हणटात, देवा आमच्या मनशाक आमचे वयर दिवन तुवें पदवी दिसता, आमकां तुवें चूक केली व्हडली. दुर्दशा मनशान खूब केली आनी करूंक ना दिवशी, तीच आमची तुका विनंती. आमकां मारून तांणी आमची रानां, झाडां पेडां, उदकां आपलीं केलीं. आमचे खातीर आतां कांयच उरलें ना. न्हीद देवा ही तुजी कसली. इतलो वेळ पावता आतां की आतां आमचो वावर बंद करता आनी आमकांच सूख आमी भोगता. जावं मनशाची दुर्दशा हीच ताची सजा. हें आयकलें तेन्ना देवान खंय अशें म्हणलें, मनशा कितले म्हूण तुजे अपराध हांवें आयकुचे. कोर चुरचुरे म्हजे रचनेचे, ती करता ते तुजे सेवेचे. तुज्याच पांयाचेर कुडाड मारूं नाका. उगड दोळे. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सृश्टीचे निसंतन करतलो मनीस कितें कोत्ता काय? सृश्टीचे निसंतन करतलो मनीस आयज
सोबीत झाडाचेर बसलेलो आसा, जे झाडाचो कांदो तो आपल्याच हातांनी कातुत्ता नकळो जावन आपूण पडटलो म्हण. सृश्टीचेर निसंतन करतलो मनीस आयज आपूण कोण हुस्पिता नको जावन त्या कोणाक एका दिसाक आपूण पडटलो. सृश्टीचेर निसंतन करतलो मनीस आयज समदिरांत उडी मारतल्या पिशा मनशा सारको तो उडी मारता नको जावन आपूण पेंवोंक नको म्हण. भाव भयणीदो, देवान काय बरो संवसार रचलो आनी काय बरो हांव म्हणटा, कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, उत्पत्तीचें पुस्तक, देवान सगलें रचलें आनी देवान तें सगलें पळयलें आनी देवान आपणें रचलेलें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवाक सगलें बरें दिसलें. आयज तर तो पुत्तून बोवाडो मारीत आख्या आमच्या सृश्टीचेर संवसाराचेर ताणें घडलोलो संवसार ताका बरो दिसतलो गाय. तो म्हणटलो गाय, हांवें रचलो संवसार दिलो मनशाक, ताणें तो बरो दवरला गाय. भाव भयणीदो, देवाक आपणें रचलोलो संवसार आयज मानवतले गाय. कोणें गेली गाय ताची दुर्दशा? आमी कागाळ कोत्तली मनशां, कंप्लेन कोत्तली मनशां. सृश्टी कोणें पिड्ड्यार केली? आमी रोखडीच म्हणटा ते मंत्री आमदारांनी, तांणी सगलें लुटून हावून नागोवन हाडलें. ते धंदेकारांनी, तांणी बिल्डिंगां बांदलीं, हें बांदलें, तें बांदलें. आमी कोंगोडच्या गांवांतान आमच्या हांगासर येताना वाटेर पळयतालीं, एका तेंपार थंयसर कांयच नासलें, आतां सगळींच बिल्डिंगां, सगळींच बिल्डिंगां. येदेशें गोंय आमचें, लागली नदर गाय कोणाची. 5 जाण लोक रावता थंयसर, 500 लोक रावता. येदेशें गोंय आमचें. कितली म्हूण लूट मनशांची. सृश्टी कितली म्हूण पळयतली, कितली म्हूण सांबाळटली. आमची दुर्दशा एका दिसाक जातली गाय. भाव भयणीदो, आमकांच बोट दाखोवया. आमी देवान दिल्ले सृश्टीची कितली आपुरबाय केल्या गाय. उगडास धरुया, तुका आनी म्हाका देवान पयलो रचूंक ना. पयलो रचलोलो कोणाक? सृश्टीक. सृश्टीक. आमकां देवान आपल्या सारके रिची निमाणे दिसाक रचल्या. पयली रचलोली सृश्टीक, पयली रचलोलेक आयज आमी आमच्या पांयां तोंडां दवरल्या, निमणी केल्या आनी आमी पयलीं जाल्या. आमकां देवान रचलोली अधिकारी कशी, राखणदार कशी, आपणें रचलेली सगले सृश्टीची. ती आमची सेवा कोत्ता, आमी तिची आपुरबाय करूंक जाय. तिची आपुरबाय करूंक जाय. मोगाच्या बाबा भयणीदो, आयज फ्रांसीस शावेर तर कुडीन पोत्तून आमचे मदें येयलो. पोत्तून कुडीन आमचे मदें येयलो. खंय भोंवतलो गाय? चिंतुया. आमच्या रस्त्यांचेर सगलो धुल्ल, ट्रॅफीक कितलें, पी पी पा पा सगलो वगत. रस्त्याक कोणारे आसात. आतां घरा कडेन बांय मारपाची गरज ना. बिनूल घेवन रस्त्यार गेल्यार उदकूय मेळटा. जायते जाण गोरी घेवनूय नुस्तें रस्त्यारूय गरयता तें दिसता. कोण रस्त्यार ना जाल्यार सुणें आनी बैल तरी आसता. आनी मनीस खंय भोंवता. आनी असले रस्त्याचेर फ्रांसीस शावेर आयज पोत्तून आयलो जाल्यार भोंवतलो गाय. भाव भयणीदो, खंय भोंवतलो गाय फ्रांसीस शावेर? आमच्या शारांनी, गांवांनी शारांनी जाल्यार गर्दी. शेजारी वळखनात, कोण कोणाक पळोवंक सोदिनात. हे गर्देंत फ्रांसीस शावेर गांठ घेवन वाजयता तो आनी कोणाक दिश्टी पडटलो गाय? आमचे घरांनी वाजता ते मुजग हे घाटी फुड्यान कॉम्पिटिशनाक पडटलें गाय. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आयलो जाल्यार पोत्तून खंय भोंवतलो गाय? आमच्या वेळांनी. आमच्यो वेळो पयलीं आसल्यो तसल्यो कांतारांनी लोंदान गायलोल्यो तसल्यो नात. आतां थंयसर कोंच्यो, कचरो, कोण ना जाल्यार दुकरां आनी सुणीं तरी भोंवतात. ह्या सुवातांनी फ्रांसीस शावेराक येद्या व्हडल्याक आमी मान दितल्याक भोंवडायतले गाय. फ्रांसीस शावेर आयलो जाल्यार खंय भोंवतलो गाय? आमच्या
लायटूय पुत्तून पुत्तून वयता. हॉटेलांनी पावली आसतली, लायट पुत्तून यो. फ्रांसीस शावेरा आयक मागणी. फ्रांसीस शावेर आयलोलो जाल्यार भोंवतलो आसलो गाय शेतांनी. शेतांनी म्हणून गेल्यार शेतां आनी खंय उरल्यांत आयज. शेतां खंय दिश्टी पडटात गाय आयज. फ्रांसीस शावेर पुत्तून आयलो जाल्यार खंय भोंवतलो गाय दर्याचेर. दर्याचेर जायते नाका जाल्लें चलता, नाका जाल्लें भोंवता. ताका थंयसर सुवात मेळटली गाय. पुत्तून ती कुल्ली ताका मेळटली, कुरीस धरून हाडटली गाय. वो आमी मेळ उडयता तो दर्याचे देगेर आड्डता, तातूंत ती शिरकतली गाय. भाव भयणीदो, गाय तो म्हणपाचो हांव बाबा बाजेलिकेच्या फोंडांत आनी त्या काशावांत बरो आसा, हांव आनी भोंवोंक वचना. ओ पत्त्या पांयांनीच पायनाक पुत्तून वेता. गोंया आदीं हांव आयलोलो तशें ना. भाव भयणीदो, आयज तरणाट्यां पासत आमी मागता. आमचीं तरणाटीं आयज जिविताच्या प्रदुशणाक सांपडल्यांत. तीं सांडल्यांत. कित्याक जायते हेर वस्तू तांच्या दोळ्या मुखार येयल्यात. कितें पळोवंक जाय तें तांकां आयज दिसना, पळोवंक मेळना. हांवें आनी तुवें वाडलेल्यांनी आदार दिवंक जाय तांकां तें पळोवंक. आनी हाका लागून तरणाट्यान संवसार, कूड आनी देंवचार बुलयता आनी फसयता. देव बुलयता, फुडार पुरजोडीत करता. तुज्या हातान आसा, तूं कोणाक बुलतलो? देवाक वा देंवचाराक? संवसाराक, कुडीक? पुरजोडीत फुडार जोडूंक सोदता, देवाक बोल. तो सांगता ते परमणेचे तो तुजो फुडार पुरजोडीत करतलो. आयज कितें आमी करुया गाय? सृश्टीच्या एकचारान आमकां जिवंक उलो केला तेन्ना पयली वस्त आमी करुया, हे रोसणेची आमी निगा घेवया. ती आमची निगा घेतली. देवान रोसल्या ती रोचना पिड्ड्यार करिनाका. देवा मुखार जबाबदार. देवान रोचल्या ती रोचना पिड्ड्यार करूंक आमकां दिवंक ना. निगा घेवंक दिल्या तिचो भरपूर फायदो आमी आमच्या बरेपणा खातीर आनी दुसऱ्याच्या फायद्या खातीर करचो म्हूण देवाचें मोन. ती रोचना सांबाळुया. दुसरे सुवातेर झाडां पेडां आमी रोवया. देवा बरोबर रोचणेच्या कामांत आमी सहभागेली जावया. देवा बरोबर सहभागेली रोचणेच्या कामांत आमी जावया. देवाचें दान ही सृश्टी आमकां. हें दान कशें बरे भाशेन सांबाळुया. कोण दान दिल्लें, गिफ्ट दिल्लो बेश्टो भायर उडयना, खंयसरूय तो मेळयना. दाना भाशेन सांबाळटात. बरे भाशेन तें दवरून, बरे भाशेन ताची निगा घेवन. हे सृश्टी आमकां देवाचें फुकट देणें, दान तें. आमी ताचेर रावता. जरी म्हजें बाट, म्हजें बेंस आमी म्हणटा, सगलें देवाचें. सगलें देवाचें उगडास करूंक जाय. देवाचें तें हांगासर आमकां घडी कळचें ना. थंयसर गेले उपरांत आमकां कळटलें खंय गेलो, खंय ना, कितें हाडलें कांय ना. आनी निमाणें भाव भयणीदो, आयच्या शिववर्तमानांतल्यान जेजू आमकां उगडास करून म्हणटा, खावन पिवन जिविताचे हुस्के काडून दुस्वास करून जियोवंक चिंती नाका. जेवपाचे परस मागणें करून जागृत राव. हे संवसारांतले 4 दीस भाग्यवंत फ्रांसिसाचे देखीन मागणें करून जागृत राव. आमकां आयज हांगासर ताच्या नव्यानान वांटो घेतना तोच उलो करता. हांवें देवान दिल्ली सृश्टी सांबाळ्ळी. तूं म्हज्या नव्यानाक आयला, तो सृश्टी सांबाळटलो. सगळीं उबी रावया. देवाच्या उतराचेर थारावन सोन्याळ श्रिस्ती विशीं आमी केला. आनी जो संदेश, जो उलो देवान आमकां केला, तोच आमी जतनायेन पाळटले आनी जियेतले म्हूण सांगून कांय आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरुया. लावदातो सी हाचे शिकवणे पोरमोणे आख्खी रोचना आमचें सोमेस्तांचें गोर. आमच्या बाप सायबान बिस्पांनी
याज्ञिकांनी तशेंच मोतव्याशांनी हे रोचणे मोदें एकचारान जिवी जियोंक आनी तिचो सांबाळ करूंक दोर एकल्याची एक व्हड जबाबदारी हें सोत वळखूंक आनी पोरचेक ही शिकोवन दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आमच्या गोंयच्या सृश्टीचें दायज राखूंक गरज नाशिल्ले प्रकल्प निर्माण करिना जावंक आनी उदरगतीच्या नांवान सृश्टीचेर जातले आक्रमण बंद करूंक तांकां बरें मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आमचें गोंय राखूंक आनी फुडले पिळगेक तें सांबाळूंक कांय बऱ्या मोनाचे मनीस वावुरतात. तांच्या बऱ्या वावराक आमी समेस्तांनी आनी अदीक करून आमच्या तरणाट्यांनी जाता ते भाशेन आपलो पातिंबो आनी आदार दिवंक आमकां बरें कालीज मोन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आमी सगल्यांनी आमच्यान जाता ते भाशेन झाडां रोवन आसा ती झाडां सांबाळून प्रदुशण उणें करून आमची सृश्टी सांबाळपाचो प्रयत्न करूंक आनी दुसऱ्यांकूय कोमण्यांतल्यान देख जावंक बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. एक गुडी बोर उगीच रावून आमचे दोळे धांपून आमचे जोण एकल्याचे खासगी ओतरे काळजांतले आवडे बापा मुखार आमी दवरुया. बो मोगाल बापा, आज तुवें दिल्लो संदेश मनान धरून काय आमची मागणी आयज तुजे मुखार आमी उबारल्यात. तेच भाशेन आमच्या काळजाचे ओतरेक तुजे मुखार आमी घातल्यात. बापा, तुज्या उदारपणान तुजो सुबाम आशिर्वाद आमचे देवूय आनी ह्या नियाळाचो फोळ आमकां तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भावानो, हे म्हजे आनी तुमचे मागणे आनी बलिदान बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके बोरी शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाल काळजाक मनशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळे आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो रितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाकाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय.
देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोळबार तुका मान मान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन बिरोन तोरी उद्गारतांव. पवित्र 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 दोळबारांचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संवसार बदला तुज्या बुपान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. सोरेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदले राती ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते बारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक कोरा. भावार्थाचो गूट पोळगोटुया. Soumia Jesu ami hondo kana ani ekasi plevieta title pati do moi bovani so ami tuce moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्ती पडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते सगळे आमच्या मोगाच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्या ह्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची आमकां बरें करतात तांची, आमकां बरें करिनात तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पती भाग्योन तुजे भाग्योन दुर्मुता भाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी स्वरूप काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक लागून की पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें जो दोर वृताक मुळाय आनी आज तूं आमकां दोर एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या ह्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटांत सांबाळ सो जी येता आनी राजूत चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती आनी मोग सदांकाल तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक जेजूचे शांतीची करून आमी वांटुया शांती तुमकां देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी वस्त जेजू ह्या संवसारांत येवन सृश्टी सवे आपलो एकचार तो जियेलो आनी हीच सृश्टी पाड जातूच ह्याच सृश्टीचें ताणें तारण केलें ह्या जेजूक आमच्या काळजांनी शेवून वायचो संदेश आमच्या काळजान ताच्याच बोडान आनी ताच्याच शिकोवणे प्रमाणे मार्गदर्शना प्रमाणे पाळटा आनी जियेता तितली आमी सुभागी सोम्या तुमचे पितराचे म्हाका पावना पूण तुज्या हातांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्या घेवंक फुडें सरचें कुमन्या शेवल्या उपरांत तुमी बसची While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे वे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए Cielo, cielo,
Cienu, cienu, cietau. Cienu, cienu, cietau. Au noi puteau putu, moce sove Jesus. Au noi puteau putu, moce sove Jesus. Civit moce pritice, mae mocace, priti mocaci ocu, cae doge hermoso. Cienu, cienu, cietau. Cienu, cienu, cietau. ह्या वेळार आमी आमचे दोळे धापूया. काळजान शिवलेल्या जेजूचे आसणे आमी भोगुया आनी ताका आमी दिनवासुया, वाखाणुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सोल पविदार देवा आमच्या दोयाल बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सोडूंक केदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. मातशें बसुया. मिसाची बॅट समोरवल्या फादर डॅनिस फेर्नांडीस आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या फादर जोविटो डिकोस्टा हांकां आमचे दिनवास. आनी तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांकूय आमी दिनवासता. आयज बागेन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो तिसरो दीस. दिसपोट्ट्या मिसाचो वेळ 7:15, 8:15, 9:30, 10:30, 4:45, 5 आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साकिस्तींत सकाळचे 6 ते 11 आनी सांजेचे 3 ते 6 पर्यंत वचून येता. फुलां व फुलां पासत पयशे भेटोवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेले कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमाशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत व बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमाशी वचून कळोवचें. दर मिसाची बॅट आनी पोय संस्काराची बसण सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल यूट्यूबाचेर आमकां पळोवंक मेळटली. आयज तरणाट्यां पासत आमी मागता त्या निमतान ब्लेसड कार्लोस आकुतीस हाच्या जिवितावर फादर लेस्ली रेगो हाणें एक चौचित्र घडोवन हाडलां. आयज 3 वाजता तें चौचित्र ह्याच जाग्यार आमकां पळोवंक मेळटलें. त्या उपरांत 3:45 वाजता मीस आसतलें. मिसाची मांडावळ केल्ल्या कालांगूट दिनरीच्या भाव भयणाक
आमी दिनवासता. नोवेनाच्या दिसांनी बाजिलिकेन सकाळीं 5 ते सांजे 6 वाजता पोय संस्काराची बोजवण आसतली. तुमी थंय वचून मागण्यांत तुमचो वेळ सारचो. कुर्तोरेची फिरगोजकारां नवे कोपेल बांदतात ताच्या आदाराक भायर हेल्थ कॅलेंडर्स विक्रेक घेवन आसात ते घेवन तुमी तांकां आदार दिवचो. सोमाराक 28 वेर फॅमिली आनी पिडेस्तां पासत केरीत मागणी आसतली. फाल्यां 2 प्रांतीक सेवाधर्मीक केंद्रां पासत म्हणजे डायसिजन लिटर्जिकल सेंटरा पासत मागूंक मीस आसतलें सांजेर 3:45 वाजता. फाल्यां आयतार 27 तारीख मिसा हे भाशेन जातली. सकाळचें 5, 6, 7:15, 8:15, 10:30 वाजता 11:30 तमीळ भाशेन, दोनपारचें 12:30 मल्याळम भाशेन, ओडेचाक हिंदी भाशेन आनी सांजेर 4:45, 5 आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पुदवेदात देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूं. जेजूच्या पावलांनी चलून बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन श्रिस्ती सवे मोगान जिवंक, एकचारान जिवंक वचून येयात. जेवचेच कुरपेन आनी बोडान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. बागेन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे सगळीं सांगातान म्हणुया. बागेन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. चोण एकल्यान आपआपले मागणे उबारचे. सगळीं सांगातान आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. तुमकां कसली वस्त वो मनीस दुबावाचो दिसता जाल्यार पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून सांगचें. तुमकां कोणाक खोशी आसा जाल्यार आमच्या